काळीज तुझें आयदों कुरपेचें वारो तुझी कृपा रित्या काळजांत म्हज्या खोर काळीज म्हजें खोर काळीज म्हजें खोर तुज्या काळजा सारकें शांतुलो शांतुलो जुआंवाचें शुभ वर्तमान. जुदेवांची पास्काची परब लागीं पावलोली. जेजू जेरुसल्याक गेलो. देव मंदिरांत बैल शेल्यो आनी पारवे विकताले ते आनी सावकार आपल्या वेपाराचे मांडार बसलोले ते ताका सांपडले. ताणें दोरयाची एक सोडटी केली आनी ती घेवन तांकां सगल्यांक शेलयां बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सावकाराचे दुडू ओतले आनी तांचे मांड उमतिले. पारवे विकतल्यांक ताणें म्हणलें, हें सगळें हांगासरलें काडात आनी म्हज्या बापायचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. तुज्या घराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरयलोलें आसा म्हूण ताच्या शिसांक तेन्ना उगडास आयलो. जुदेवांनी ताका म्हणलें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली खुणां तुज्यान आमकां दिवंक जाता? जेजून तांकां प्रतिपाल केलो, हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. जुदेवांनी ताका म्हणलें, हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तूं तें नव्यान बांदतलोय. पूण तो आपले कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो. जेन्ना देवान जेजूक मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केलो तेन्ना ताणें अशें म्हणलोलें म्हूण ताच्या शिसांक उगडास जालो आनी पवित्र पुस्तकाचेर आनी जेजून उलयल्ल्या उतरांचेर तांणी भावार्थ ठेवलो. देवाचें उतर हें.